कुडचडे वाठारांत पावसाच्या दिसांनी मलेरिया पातळचो न्ही म्हूण कुडचडे भलायकी केंद्रान खासा पावलां मारल्यात। भलायकी अधिकारी दोतोर गणपती काकोडकरान ही माहिती दिली। बांदकाम कामगारांक लागून गोंयान मलेरियाच्यो केशी वाडटात अशें दोतोर काकोडकराचें म्हणणें आसा। एप्रिल मे म्हयन्याक सगळे कडेन वचून स्प्रेइंग ऑफ अबेट करतात आनी लोकांक सांगतात की तुमी ह्यो बिल्डींग जावपाच्यो कट्ट्यो आनी कितें बाटल्यो बिटल्यो तुमी रिमूव करात किंवा त्यो अशा जाग्यार दवरा की तातूंत उदक साचना। तातूंत म्हणजे नाल्लाक कट्ट्यो असतात, मागीर बाटली असतात, मागीर वेसल्स विसल्स सगळी टायर्स ट्यूब्स हे सगळे ऑल दीस ब्रिडींग ऑफ मॉस्किटोज ते कंजेस्टेड ते एकूच जाग्यार रावतात। थंय तांची सगळें सॅनिटेशन करतात, थंय वॉटर कलेक्शन जाता आनी हे वॉटर कलेक्शनाक लागून थंय ब्रिडींग ऑफ मॉस्किटोज जातात आनी हे ब्रिडींग ऑफ एक लेबरार जालो रोखडोच तो दुसरे लेबरार जाता आनी रोखडोच तो सगळे आनी मागीर ते लेबरर्सां पासून हावस होल्डां येतात। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी। The Chief Minister's statement that the Central RT Act makes it the chairman of the Education Council was never denied by the NCP. In fact, it has spoken against the principles of natural justice. By saying so, the Chief Minister has betrayed his ignorance of the well-established principles of jurisprudence, which demands that a person who has direct or indirect interest in any issue should not be a part of a body that decides that issue, least of all heading that body. I congratulate them on this work that they have done, and I wish them all further success in the years to come, because there are lots of students who pass through the gates of St. Xavier's, and it's up to you all to mold them. Knowledge, wisdom is not easy to get. आमकां पत्रकारांक इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या हांगा बसोवपाक जागो ना तेन्ना प्रेस रूमची एक जी वेवस्था आसा म्युनिसिपालिटी कडेन कितके वर्सां जाली ती म्हणजे प्रत्येक इंडिविज्युअल वचून झगडटा की आमकां प्रेस रूम दी पण जावूं नासले। तेन्ना आतां नवीन नगराध्यक्ष येतलो कित्याक फाटल्या मावळ्या नगराध्यक्षान म्हटलें की तुमचे तयार आसा पण आतां ते आमचे कडेन जो पर्यंत ताब्यान उरना तो पर्यंत आमचें न्ही। तेन्ना भारतीय पत्रकारांक खंय फाल्यां एक आसन गावलें की येना फुडें बसोवचें तो प्रेस रूम सुद्दां आमकां घेवपाचो आसा। ह्या संस्थे मार्फत आमकां विविध अशे योजना आखच्यो पडटल्यो की जेणे करून म्हणजे रक्तदान शिबीर किंवा आमच्याच पत्रकारांच्या भुरग्यां खातीर स्कॉलरशीप दवरचे पडटली आमकां। इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।